बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडणुको घडला हाचेर आयज आमी नजर मारया। सब एडिटरांनी कितें बातमी केला तेचेर। तर दुर्दैवाची घडणूक जी आयज घडली ती म्हटल्यार सांग्यार विलियण हांगासर सांग्यार जो बिबटो काल राजेशाही थाटात भोंवता आसतना दिश्टी पडिल्लो त्या बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें।
हाचेर रानमंत्री विश्वजीत राणे हाणें गंभीर दखल घेत खुबश्यो आक्रमक अश्यो भुमिका घेतिल्ल्यो आसा. ताणें वन संरक्षक जे नवीन कुमार म्हणून आसा तांकां निलंबीत करपाचें पत्र DG फॉरेस्टाक बरयलें आनी तांकां कळीत केलें की जे अधिकारी आसात जे अशा रानटी जनावरांक तांची देखरेख करपाक किंवा तांची काळजी घेवपाक अपयशी ठरताच जाल्यार तांचे ते कांयच तांचो फायदो ना. बेश्टे ACच्या रुमान बसले म्हणून कांय फायदो ना. तांचेर कठोर भुमिका घेवप गरजेचें आसा अशें म्हणीत तांच्यांनी बरेच उतरांचे फार पेटयल्ले आसा. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक की गोंयांत रानटी जनावरां किंवा जनावरांक संरक्षण करपाक तांचेर उपचार करपा खातीर आधुनीक हॉस्पिटल मागपाची शिफारस लेगीत ते करतले अशें तांच्यांनी सांगलें. आनी त्याच बरोबर जे कोण प्राणी मित्र आसतात किंवा NGO आसता जे फुडाकार घेवन ह्या जनावरांक सांबाळटात तेंची सुरक्षा करता तांकां ऑन बोर्ड हाडटले अशें लेगीत तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. हो जो बिबटो मरण पावलो तो काल सांग्यार राजशाही थाटात भोंवता आसतना दिश्टी पडिल्लो. भर लोकवस्तीत तो बिंदास भोंवतालो. त्याच्या उपरांत तो सुभाष गांवकर यांच्या थळाव्यांच्या घरात घुसलो आणि मान्यान तो बिंदास्त बसलो. तेणी कोणाकूच दुखापत करूंक ना. मात आयज मध्यान राती ताका जेन्ना मरण आयलें तेन्ना अशें कळटा की तो राजशाही थाटात बिंदास्त भोंवनासलो तर तो जखमी आशिल्लो किंवा दुयेंस आशिल्लो अशें जावं येता अशें अंदाज मांडलो जाल्यार तो हरकत ना. पूण ही घडणूक सामकी नवी न्हू. त्याच्या पयलीं एका ब्लॅक पॅन्थराक म्हणजे ब्लॅक पॅन्थराक अपघातात मरण आयिल्ली जी घडणूक आसा ती ताजी आसतना ही फाटोफाट दुसरी घडणूक घडली. तेच्या पयलीं कोने प्रियोळ हांगासर एका बिबट्याच्या पिलाक मरण आयलें. हो बिबट्याचे जे पील आशिल्ले ते खळयेच सापडिल्ले. त्याच्या आदी एक अशे दुर्मीळ प्रजातीचे हूच सापडिल्ले तेय अपघातात मरण पावले. ताका सुद्दां वन संरक्षक जे आसात ते तांकां वाटोवपाक तांकां येस आयलें ना. अशी एक प्रकरणां सद्या जनावरां मरण पावपाची उक्ताडार येत आसा. अश्यो खुबश्यो घडणुको जायत आसात. त्याच बरोबर धिरयो जो म्हणटा तो प्रकार जो खरो तर राज्यान बेकायदेशीर आसा तातूंत सुद्दां एका बैलाक मरण आयलें. आनी ही घडणूक घडली बेताल भाटी हांगासर. राज्यांत ह्या धिरयांचेर बंदी आसतना लेगीत अनधिकृतपणान ज्यो धिरयो चालू आसात ताका लागून जे आयोजन केल्ले ह्या धिरयांचे त्या आयोजकांचेर FIR लेगीत नोंद जालेली आसा. म्हणजे लोक आपल्या फायद्या खातीर किंवा पयशाच्या हावेसा खातीर सट्टा लायता धिरयेच्या नांवान. तातूंत मुख्या जनावरांचो निश्पाप जनावरांचो जीव वता. अशी आज घडणुको घडिल्ल्यो आसा. फुडें या आनी आमच्या डॅस्कार तांच्यांनी कितें बातम्यो केला त्यो जाणून घेवया. सगळ्यान पयलीं या ऐश्वर्या कडेन. आयची जी धक्कोदायक बातमी आसा ती म्हळ्यार आयज कुडतरी म्हाकाजन वाठारांत एका बापायन आपल्या ल्हान 6 वर्साच्या सान चलयेक मारून ताचो खून केल्लो आसा. देखून सलीम दाबाळ अशें ह्या क्रूर बापायचें नांव आसा. आपल्या चलयेचो खून करून ताणें घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्लो आसा. देखून पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार स्क्रॅप विक्रेत्या कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणांत सद्या कोलवा पुलिशेच्या वट्ट 3 कॉन्स्टेबलांक निलंबीत केल्ले आसा. हे प्रकरणांत आतां एका PSIची चवकशी सुरू आसा. तशेंच कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI रितेश तारी हाची तडकाफडकी बदली केल्ली आसा. तशेंच तिसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार 70 पिसोडे वाठारांत आयज काजू बागायती उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच सांग्यार आनी कुडचडे वाठारांत काजू बागायतीक उजो लागिल्ल्यान सुमार 30,000चें लुकसाण जाल्लें आसा. ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तर आयज एक खूब दुखद आणि दुर्दैवी म्हणजे मनीसपणाक कलंक फासपी अशी जी घडणूक घडली ती म्हटल्यार बापायन आपल्या ल्हान चलयेचोच बडयेन मारबडय करून ताचो खून केल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. हाची फुडली चवकशी चालू आसा जी ऐश्वर्यान बातमी केला. त्याच्या फुडल्यो 2 बातम्यो म्हत्वाच्यो आसा त्यो म्हटल्यार काजू बागायतीक उजो लागलो आनी सुमार 60 लाखाचें लुकसाण जालें. आनी एक जी कॉन्स्टेबलांक निलंबीत केलेली आसा भंगार अड्डेवाल्या कडल्यान तांच्यांनी रिश्वत घेतली हाच्या वयल्यान ह्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. फुडें या दिप्ती कडेन.
गोंयचे सुटके चळवळीत म्हत्वाचें योगदान दिल्ल्या गोंयची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केल्लो आसा. काल भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यान तांचो भोवमान जालो. समाजीक मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो भोवमान जो आसा तो फावो जाल्लो आसा. तशेंच दुसरी बातमी म्हळ्यार प्रधानमंत्री पोशण येवजणेंतल्यान जे माध्यान आहार मेळटा तातूंत तेलाचें प्रमाण जें आसा तें 10% कमी करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान काडला. दर म्हयन्याक हे विशींचो अहवाल जो आसा तो सादर करचो पडटलो. ह्या विशींचें परिपत्रक जें आसा तें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जारी केल्लें आसा. तशेंच आनीक बातमी म्हळ्यार जुलय 2024 ते मार्च 2025 मेरेन कदंबाच्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बशी आसा तातूंतल्यान सुमार 16.92 लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्लो आसा. हातूंतल्यान कदंबाक 1.93 कोटीची येणावळ आयिल्ली आसा अशी माहिती जी आसा ती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिल्ली आसा. कदंबान जी पळय ही सेवा सुरू केल्या तातूंत कॅशलेस पेमेंटाक लोक प्रवासी जे आसात ते चड पसंती दितात. ताका लागून आतां पुरायपणान ही जी सेवा आसा ती कॅशलेस जातली अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. ह्यो तिनूय बातमी तुमी सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. गोंयची सुटके झुजारू तेच बरोबर रेडिओ वुमन म्हणून जेची वळख आसा ती लिबिया लोबो हिका पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो काल. ती पयली गोंयची बायल आदोगाद. त्याच बरोबर तिका खासा म्हणजे 100 वर्सां पुराय जालेली आसा आनी गोंयच्या नागरिकां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. त्याच बरोबर स्मार्ट सिटीची जी बातमी सांगली आतां दिप्तीन त्याच बरोबर स्मार्ट सिटीचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार येला तो म्हटल्यार सरस्वती मंदीर इमारतीच्या मुखारूच आयज रस्तो खणपाक सुरवात केली. हे दृश्य आयज सकाळी फुडें आमकां निदर्शनाक आयलें. खरें म्हटल्यार हो जो रस्तो आसा सरस्वती मंदीर इमारता मुखा वयलो तो स्मार्ट सिटी खातीर जो रस्तो बांदपाक हॉट मिक्सिंग करपाक 1 वर्सा खातीर बंद दवरिल्लो. मात कितें तरी सिवेजीच्या प्रॉब्लेमाक लागून तो रस्तो परतून खणपाक सुरवात केलेली आसा. ताका लागून आतां ह्या निश्काळजीपणाक लागून अभियंत्याच्या गुणवत्तेचेर तशेंच स्मार्ट सिटीच्या घाळपणाचेर नागरीक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्या. अश्यो साबार आतां बातम्यो तुमी पळयात गोमंतकाच्या ह्या 7 PM बुलेटिनाक ज्यो अपडेटेड बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परवा मणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या